डिस्क्लेमर. हो व्हिडिओ म्हळ्यार मनरिजवणींतल्यान प्रबोधनाचो यत्न. हातूंतल्यान कोणाचो अपमान वा मन दुखोवपाचो कांयच उद्देश ना. श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. ही बालकवीची एक कविता. तशीच श्रावण ह्या विषयाचेर एक आम्ही वेगळी कार्यावळ घेऊन आयले. हय, गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर घेऊन आयला एक वेगळी कार्यावळ जेचे नाव आसा प्रश्नचक्र. आणि आयज आम्ही आयला संत सौरभनाथ कॉलेजीन. कारण आयची तरणाटी, आयची भुरगीं, आयची पिळगी जी आसा हांकां श्रावणा बद्दल कितें खबर आहा ती जाणा जावन घेवपाक. आनी आयच्या भुरग्यांकडे बसून आमी भासाभास करतले. श्रावण हो कितें आनी तेंच्या मते श्रावण कशें ते पाळटात आनी श्रावणा मागचो कारण कितें आहा तेंचो तो. चला तर येया म्हाज्या वांगडा. तुम्ही सगळ्यांना श्रावण धरतात? वर्षाचे 12 महिने व्याज. कसले कसले प्रकारचो श्रावण कोणी कोणी धरला? पयलो म्हटल्यार थोडे सारको कडक श्रावण धरता. दुसरो म्हटल्यार थोडे वेज खाता, नुस्त्याक खाता, चिकन खायना. आणि तिसरो म्हटल्यार थोडे आतां चिकनाची ग्रेवी खाता, मात फोडी खायना. त्या 3 भाशेचे म्हाका श्रावण खबर आहा. 2 प्रकारचे श्रावण असता. एक म्हणजे घरान वेज आणि भायर नॉन वेज, जाय ते मेळटा ते खावप. तो एक श्रावण. मेळटा ते घेवप खावप. बरें आसा. श्रावणाक तुमी सगळ्यांक खबर आहा तो प्रकार श्रावणाचो. श्रावणान अळमी कित्याक खायनात? तेंचें अशें म्हणणें आहा की सायंटिफिकली प्रूव केल्लेलें आहा खंय की अळमी जाताना तेतूंतल्यान आवाज येता. की अळमी जाताना तेतूंतल्यान आवाज येता म्हणून भितन जीव आसा हो म्हणटात ते, ताका लागून ते अळमी खायनात. आता एक प्रश्न असो विचारया, ट्रिकी प्रश्न आसा. श्रावण मासान खंयच्या देवाचो बर्थडे आता? शंकर. कॉलेजचे भुरगे. कृष्ण. कसो? कित्याक तो गोकुळान जल्माक येयल्लो. गोकुळ अष्टमी. हो सगळ्यांक प्रश्न खबर आसा तर. खबर आहा भुरग्यांक. व्हेरी गुड. आता श्रावण हे आमच्या पौराणिकांतल्यान खंयच्यान हो शब्द येयला? श्रावण श्रावण बाळापासून. श्रावण बाळापासून. श्रावण मास. माय आन्सर ऑल्सो द सेम. त्याच्या फाटली काणी खबर आहा? खबर ना? तू स्टोरी ऐकना, हेच तुझो प्रॉब्लेम जाला. तू चड बिझी आहा. एक स्टोरी आहा, श्रावण बाळ म्हणून असता. तो त्याच्या वयर कितें तरी बसून वळटा, म्हणजे ते एका वाडीक काय खंय तरी. आनी थंयसून तो एक राक्षस काय कोण तरी येता, ताका मारता. मागीर ते श्राप दितात अशें कितें तरी आहा ती स्टोरी. ते श्राप दितात अशें कितें तरी आहा ती स्टोरी. शाबास बेटा. श्रावण मासान गणपती पुजतात आमी. हय चवथ श्रावणान येता. हय. चालू दवरया काय? भाद्रपद मास. म्हणल्यार आमी जाणव जावंक शकता की भुरगे आमचे आतांच्या सणा बद्दल सुद्दां आनी तांकां सगळ्या म्हयन्या बद्दल सुद्दां खबर आसा. बरें, आतां हांकां एक असो प्रश्न विचारया की हांकां 4 मास खंयचे ते विचारून घेवया हेंचे कडसून. 4 मास खंयचे? ना? चतुर्मास खबर ना? म्हणजे श्रावण, भाद्रपद खबर आहे. तसे 4 मास खंयचे?
खंयचे ते खबर ना बट ऐकला इतले याद भुरगे आहात भुरगे 4 मास खबर ना घरा कडेन पुजतात बीन पळय. अधिक मास म्हणटा तर भाद्रपद आश्विन कार्तिक रॉंग 100% करेक्ट वा एकट्याकूच खबर आहा चड आन्सर. तू भट बीन मराठी बरो उलयता असो दिसना तुका हांव स्पीकर ते बरें आसा. आनी एक प्रश्न एक विचारूं की हे 4 मास म्हणटा न्हू ते 4 मासांक एकत्र धरी जाल्यार खंयचो कितें म्हणटा तेका? एकत्र तरी जाल्यार 4 मासांक जर आमी कितें म्हणटात जाल्यार कितें तरी म्हणटात न्हू कितें तरी शब्द आहा तेका. आयडिया काय चतुर्मास. ओके खूप बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. फुडें दुसऱ्या भुरग्यां कडेन आता आमी. श्रावण मासी हर्ष मानसी म्हणून एक कविता आसा ती कोणी बरयला? बालकवीने दिली आहे. बालकवी कोण? कविताची ओळख खबर आहा तुका? होय म्हणून दाखयता की याद नाव चड. तुका खबर आहा कविता? श्रावण मानसी हर्ष मानसी हिरवळ दाटी चोहीकडे क्षणात येती सरसर शिरणी क्षणात येऊनी ऊन पुढे. कवी कोण तो खबर ना? बालकवी. ते कवीचें नाव सुद्धा आसा. ते कवीचें नाव तुमकां सकयल दिसलां आसतलें कितें नाव तें. बरें आसा. श्रावण मासांत एक खंयची तरी भाजी जी खावपाक जायना सायंटिफिकली एक रिजन आसा ती खंयची भाजी? शेगू शेगू शेंगे. तुम्ही भाजी खातात की आवय करता म्हणून फक्त उडोवपाचे घरा कडेन वचून? ना आवडटा तितका. श्रावण म्हयन्यान पावसाळ्यान खंयच्यो 5 भाजयो जातात गोंयान? मेथी मेथी. अळमी अळमी उड्डू कोणाची? एवढ्याचे तारकळ अळू तेरा. शेगलाची भाजी चारूच जाले. किल्लो म्हणून एक आसा. अळमे तारकळ ताळकाळ म्हणतात. चांगला तांबडी भाजी. तांबडी भाजी. म्हणजे तांबडी भाजी पावसाळ्यात जर जांग लागली जाल्यार बाकीच्या महिन्यांनी आम्ही किती खातात तर? ओके एक असो प्रश्न विचारता आता. नारळ पौर्णिमा होय त्याच्या वांगडा अनेक 2 सण येतात. पोंगल भुरगे आहात भुरगे पोंगल म्हणून देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. रक्षाबंधन रक्षाबंधन केव्हा येईल तीच खपन. अरे नागपंचम आणि अष्टमी. ताची पुन्हा आणि रक्षा वा म्हटलं सगळ्यांक खबर आहा तर. नारळ पौर्णिमा खबर ना. ओके सो रक्षाबंधनाच्या टायमार आणि एक खंयचो तरी सण येता ते खंयचे सण? माझ्या बहिणीचा बर्थडे. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. बायच्या बहिणीचो बर्थडे श्रावणानूच येता. त्याच्या बहिणीक विश करचे सगळ्यांनी. श्रावण म्हयन्यान येता तर बरें आसा. सो तो एक सण म्हणू शकता आमी. भुरगे आहात भुरगे सुताची पुनाव खबर आहा? वडाची पुलाव म्हणजे तिका सूत बांधता म्हणून ती सुताची पुनाव. खबर ना. श्रीकृष्णाचो जन्म खंय जाल्लो? गोकुळ
अरे ओ व्हॉट इज दिस? वृंदावन. जन्म म्हणटा जन्म. कंसाच्या जेलीन जाल्लो एक्चुअली. हय. हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं. कंसाच्या जेलीन जाल्लो एक्चुअली. हय. ती खंय जागा ती? द्वारका. द्वारका. गोकुळ अष्टमी हे कित्याक नाव दवरतात? जन्माष्टमी म्हणटात आमी, पण गोकुळ अष्टम सुद्धा म्हणटात न्हू, कित्याक? गोकुळान जन्मला म्हणून. हेंय ताणें मनान घेवचें. बरें. दुसरे दिसा दही अंडी म्हणटात पळय, ते करण्या फाटलो कारण कितें? कृष्णाक धंय आवडा आसले. चोरून दही अंडी म्हटल्यार बरोबर दही सर्कल करून हे करतालो. थंडी फोडून बीन बरें. दही बीन ताका लायक आसली, सो तो लिपान फ्रेंडा वांगडा वचून अंडी फोडून तो फ्रेंडाकय दियास आनी आपुणूय खाय आसलेलो. चोरतालो तो. माखन चोर म्हणटात न्हू ताका. बरें, सुंदर. आता एक असो प्रश्न विचारता, पळया जापो येतालो तुमकां तितूंतल्यो. श्रावण हे शब्द खंयच्यान आयला? श्रावण श्रावण बाळ. श्रावण बाळा. श्रावण त्याच्या फाटली काणी खबर हा? ना काय ना, बरें आसा. शिवराक. शिवराक म्हटल्यार खबर हा? वेगवेगळे शिवराक असता थोड्यांचे. तो शिवराक म्हणटा पळय, तो शब्द खंयच्यान आयला? शाकाहारी. शाकाहारी. शिवराक म्हणटा हांव. खंयच्यान येयलो? खंयच्यान येयलो? भगवान शंकरा खातीर केल्लो. शिवजी खातीर. वेज खाता म्हणून. वेज खाता म्हणून. आयडिया ना. श्रावक म्हणटा पळय थंयच्यान आयला. नेम पाळपी संस्कृताच्यान आयला. बरें आसलेले. म्हाज्या इश्टांक थोडे जाप्यो खबर आसलेल्यो. तशेंच आजून थोडे इश्ट जे खावपाक बसले आसतले कॅन्टिनान, तेंचे कडेन वचया, पळोवया ते कितें म्हणटात ते. तर आमी कॅन्टिनान आयला. काय भुरग्यांक खावपाक बसलेत. थोड्या जाणां सारके शुद्ध शाकाहारी म्हणटा ते फ्रुटी पितात. आणि जे श्रावण घराकडे पाळटात आणि भायर तोडटात, ती सुद्धा भुरगीं सांबाळली आमकां. श्रावणा बद्दल काय प्रश्न विचारू तुमकां? तुम्ही श्रावण घराकडे पाळटात की घराकडे पाळनात? अजून श्रावण धरून ना. केन्नाच्यान धरतले? 16 तारखेच्यान. बाय तू? तुका कशें दिसता हे तुज्या फुड्यान इतले नॉनव्हेज खाता आणि तू कसो कंट्रोल करता? काय तुवें हातीची मुद्दम त्या खातीरूच घडी घातल्या?
सगळ्यांचे आपले आपले चॉईसेस असतात आम्ही ओके, श्रावण केन्नाच्यान सुरू जाता? 17 ऑगस्ट. इंडिपेंडन्स डे जसो 15 ऑगस्ट म्हणटा तो श्रावण फक्त 17 तारखेच्यान सुरू जाता? बरें, श्रावण सुरू जावच्या पयलीं कितें तरी जाता, कसली तरी अमावस्या जाता. ती कसली अमावस्या? गटारी म्हणून कोणी आयकोंक ना? गटारीचो अर्थ कितें? अरे बाबा तुका सांगलेलें न्हू आतां आमची गटारी म्हणजे कितें म्हणे. गटारी म्हणजे म्हणे असो एक सण आसता म्हणे तो श्रावणा पयलीं येता. गटारी म्हणजे मोगलचो सण म्हणे तो. गटारी शिवाय जाता रे गोंयकारांक? आमी गोंयकार म्हणे. गटारी म्हणजे अशें कितें जाता म्हणे. गटारी येयलें की अशें दिसता फुड्यान अशें मचमचीत चिकन खावपाचें, बरें कितें अशें घेवपाचें पिवपाचें, बरें जावन नाचपाचें अशें. गटारी आमचो माया मोगाचो सण. म्हाजो फेवरेट श्रावण येयलो की हांव कॅलेंडराचो सोदतालें बाबा गटारी केन्ना आसतली, गटारी केन्ना आसतली. सो घरा विचारता अरे बाबा तूं कॅलेंडर घेवन कितें सोदता? जिका आमी एग्जामीक हें नासता तिका श्रावण गटारी चवथीक तिका आमी उत्सुकतान आसता. भाई मजा आया. त्या दिसा लास्ट डे आसता, चिकन बीन खावपाक मेळटा. अशें बरेंच जावप तशें. तूं श्रावण सारको धरता. सो लास्ट तुवें नॉनवेज केन्ना खाल्लेलें? लास्ट नॉनव्हेज जून जुलय. म्हटल्यार लास्ट सारको तारीख खबर हा? तारीख ना सारकी खबर ना एक्झॅक्ट, पूण त्या दिसा हे खाल्लेलें शर्मा खाल्लेलें. श्रावण कसले कितले प्रकाराचे असता? एकूच आसता न्हू नॉनव्हेज खावप ना. एकूच आसता न्हू नॉनव्हेज खावप ना. आणि थोड्या जाण अशें आसता न्हू की घरा कडेन नुस्तें खातात. ते आसता जे की भायर खाता घरान खायना, आनी थोडे आसता जे घरा खाता भायर खायना. घरा खाता भायर खायना म्हटल्यार भायर श्रावण तेचो आणि घरा घरा कडेन मम्मी बीन हे धरता न्हू, सो तांकां घरा कडेन खावंक गावना म्हणून ते भायर खाता. हय हय सारकें. म्हटल्यार भायर खावपाक मेळटा ते घरा कडेन खायना. हय घरा कडेन खायना. असो एक श्रावण आता नवो आमकां मेळ्ळा जांकां भायर श्रावण पाळटात ते, पण घरा कडेन खावपाक मेळना तांकां. कारण घरा कडेन तांकां नुस्तेंच खावचें पडटा अशें म्हणटा तो. काय ना अशें आनी दुसऱ्या मित्रां कडेन वचया ते कितें म्हणटा ते पळोवया. सगळे जाण हांगा सिंगल आसात, पूण आयतार बीन पुजता. आयतार केन्ना पुजतात? खंयच्या म्हयन्यान पुजतात? श्रावणान. कोण पुजता? बायला. कित्या खातीर? ते खबर ना. बेस्ट लाईफ पार्टनर गावंक जाय म्हणून. बेस्ट लाईफ पार्टनर गावंक जाय म्हणून. ना म्हटल्यार बेस्ट लायफ पार्टनर मेळपा खातीर खंयचो दीस पुजपा पडटा? सोमार धरतात बायला चडशी धरतात ते सोमार खीर. बायला धरता की चेडवां धरता? सॉरी चेडवा धरतात. भुरगे आहात भुरगे. बरें आसा. म्हटल्यार तुका बरें लायफ पार्टनर मेळ्ळें आतां मेरेन? ना अजून तरी ना धरून. तिने धरून ना म्हणून ताका आजून मेळोंक ना कोण लाईफ पार्टनर. तिने धरून ना म्हणून ताका आजून मेळोंक ना कोण लाईफ पार्टनर. म्हटल्यार तुम्ही श्रावणान आतां तुम्ही सोमार धरतले, ना लायफ पार्टनर नाका तर? नाका 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 इतल्यान नाका. ओके, बरें असलें. म्हाज्या इश्टा कडेन उलोवन बरें दिसलें म्हाका. सो तुमी घरा कडेन सगळे जाणां नॉनवेज खातात आनी भायरूय खातात. अशें ना मरे की भायर खातात आनी घरा कडेन आपूण शिवराक. बरें आसा. म्हणजे अजून एक इश्टाक मेळया, पळोवया ते कितें म्हणटात ते. या म्हाज्या वांगडा. तर आमी आतां म्हाज्या 3 भयणीं कडेन येयल्या. आतां 3 भयणी पळोवया म्हाका कितें म्हणटात ते. ती श्रावण कसो धरतात ते. तुमी तिगूय जाणां श्रावण धरतात? वर्साचे 12 महिने वेज. वाव. म्हणजे कितें कारण तेच्या फाटल्यान? ओके ईड येतो नुस्तेकाची बी आणि चिकन आवडना. म्हटल्यार तूं भाजी खाता? भाजी खाता. कसली भाजी खाता तू? ना आवडटा तीच खाता. म्हणजे घरा कडेन मम्मी करता ती खाता की मम्मीन केली की घरा कडेन कटकटी बीन करता? एकदा म्हणजे जी आवडना ती आवडना त्यांना जवाब ना. जेवून येऊया माई करूया. बाय. तू? लास्ट 1 इयर लास्ट 1 मंथ जाला हांव व्हेजा. कारण फाटलें?
हांव शेनवार धरता न्हू सो तेका लागून आय विल सपोर्ट द डिमांड्स. बाय तू एक म्हयनो पयलीं दवरता श्रावण नाल्यार नुस्तें बीन खाता. श्रावण एक म्हयनो पयलीं धरलो. जेन्ना गणेश चतुर्थी येवपाची आसता तेच्या पयलीं एक म्हयनो दवरता. म्हटल्यार अजून श्रावण तुवें धरूंक ना. 15 तारखेच्यान काय ना, बाय कडेन उलोवन बरें दिसलें. धन्यवाद. कार्यावळ तुम्ही सगळ्यांनी पळयली न्हू. भुरग्यांकडे जी नॉलेज आसा ती म्हाजे कडेन सुद्दां ना. तुम्ही जर पळोवंक गेले तेंचे कडेन जी नॉलेज आहा हांव मदीं मदीं शेणटालो म्हणजे तांकां उतरां दिवपाची की हांवें तोंड बंद करपाचें काय नजो. भुरग्यांकडे अशेंच आमी कार्यावळी करीत रावतल्यो आनी अशे वेगवेगळ्या महाविद्यालयान वचोन भुरग्यांकडे मेळोन तेंचे कडेन भासाभास करतले आनी तांकां थोडी नॉलेज दितले. तांकां थोडे गिन्यानाची गरज आसा. ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. पळयत रावा गोमंतक TV. देव बरें करूं.